तें उद्घाटन केलें आनी आमचो लौकीक बाब शिलकार तुगेलो पणजे आयलो. आतां पणजे भितर सरलो पळय तो, थंयच्यान मागीर सगळ्यो स्मार्ट गजाली सुरू जातात. तो बाबडो चकचकीत मंत्रालयाचें इनॉग्रेशन करून सारकें बरें थंय स्टोरी करून हें सारकें लायव्ह बिव करून आयलो. आनीक ताका आमच्या ऑफिसांत कसो येवप हाचो रस्तोच मेळना. हय 8 दीस मेळपाक कितले दीस मेळटलो खबर ना. 8 दिसां पावस आयल्यार तर मागीर रस्तोच मेळचो ना. मागीर ऑफिसूच सोदचें पडटलें. सो एके वटेच्यान अशी चकचकीत मंत्रालय आनी दुसरे वटेच्यान अशी खडबडीत पणजी अशी एक विसंगती तयार जाल्या. कितें दिसता तुका पावसाक आमगेले जे कोणी स्टाफ बीफ जे आसात किंवा बाकीच्या ऑफिसांनी पणजेंतल्या कचेऱ्यांनी काम करपी जे स्टाफ आसात जांकां पोवपाक बी कळना, तांणी एक फुडल्या 7-8 दिसां भितर स्विमिंगाचें प्रशिक्षण घेवचें. कारण मागीर जेन्ना एकदां पावस सुरू जालो की ऑफिसां येवपाचो मोड ऑफ ट्रान्सपोर्ट कितें आसत हाजी सद्याक शाश्वती दिसना अशें बी तुका दिसता काय कितें? ना, म्हाका दिसता की पणजेच्या एंट्रन्साकूच गव्हर्मेंटान ती लायफ सेव्हिंग हें आसतात पळय रिंगां की प्रत्येकाक घालून भितर सिटीन सोडपाची परिस्थिती येतली. आतां प्रमोद तूं जर बारीक पळयशीत, ज्या दिसा संजीत रॉड्रिगेसा कडेन ही जबाबदारी दिल्या पळय त्या दिसा पासून तूं भायर जर पळयशीत जाल्यार तुका मुवमेंट सुरू जाल्या. गाडयो वयता. एक गजाल हांव मान्य करता, संजीतान चार्ज घेत काम जाता अशें दिसता. म्हणजे जाता खंय तरी मूव जाता. आतां तूं आयज आमी रातचो घरा गेल्या उपरांत दुसरे दीस सकाळी गेल्या उपरांत कितें तरी चेंजीस दिसता. म्हाका सांग तूं प्रमोद, हें सगळें जबाबदारी IAS ऑफिसर सांबाळटाले. हेच्या पयलीं संजीताची जबाबदारी आसली कलेक्टरा कडेन, मामू हागे कडेन, चीफ सेक्रेटरी, चेअरमॅन, बाकीचे सगळे कितें करतात हे IAS ऑफिसर कितें करताले? इतली म्हयने आतां ते स्मार्ट सिटीचें काम सुरू आसलें पळय, ह्या IAS ऑफिसरांनी केलें कितें? कोणी मॉनिटर केलें? काम कित्याक जावंक ना प्रमोद? तांकां कोण विचारतलो? तांकां जाप विचारूं शकतात हे मंत्री किंवा CM CS विचारूं शकतात? पणजे तो सांखो आसा इन द विसिनिटी ऑफ आवर ऑफिस. फाटली 2.5 वर्सां जाली तो सांखो बांदतात. सो म्हाका पयर कोण तरी एक सांगलें की तो जो मनीस आसा बांदपी तो संजीताक मेळ्ळो थंय, संजीत इन्स्पेक्शन करतना. ताणें कितें विचारलें की बाबा तुगे हो सांखो केन्ना कंप्लीट जातलो? सो तो खंय ताका सांगपाक शकलो ना, तो पप्पा करपाक लागलो. लास्टाक संजीतान ताका सांगलें की बाबा आपणे 3.5 वर्सां भितर अटल सेतू बांदलो, तुज्यान सांखो बांदपाक 2.5 वर्सां काडली तुवें, आनी कितलो टायम लागतलो काय म्हण. सो अशी सद्याक पणजेची दयनीय परिस्थिती जाल्या. आमदार म्हणटा सबस्टँडर्ड वर्क, मेयर म्हणटा बुडटलीच, काय बुडटलीच. हय आतां बुडटली ना, चड बुडटली म्हणटा ते सारकें कॉन्फिडंटली सांगता. PWD मिनिस्टर सांगता म्हाका कांय विचारनाका म्हणून, तुमी कितें केलें तुमकांच खबर. हय मुख्यमंत्री बाबडो सांगता की आपणे संजीताक घाला बुडपा दिवपाना. एकच मनीस तो सांगता की खरें आसूं किंवा फोट आसूं बट एटलिस्ट एक भिवपाची गरज ना अशें आवेशा भितर एकच मनीस सद्याक सांगता की कितें तरी करी आपण बुडपाक दिना म्हणून एक मुख्यमंत्री. अशी विचित्र पांडुरंग बाब पणजेची परिस्थिती जाल्या. सो कितें करपाचें? आमगेले 4-5 जाणांक पळोवपाक कळना, तांकां धाडूं प्रशिक्षणाक. परिस्थिती अजून भयानक जावपाच्या पावस जेन्ना पडटलो तेन्ना त्याच खातीर विचारता तुका. आनी आमी मूळ खंय आतां ह्या सगळ्या विशयाचें मूळ जें आसा तें संजीत रॉड्रिगेसा कडेन पावले आमी. फाटल्या डिबेटीन हांवें सांगलेलें संजीताचें नांव घेतलेलें हांवें. आतां संजीता कडेन पावलें म्हण हाचो अर्थ कितें की म्हत्वाची जी खातीं जी गोंयच्या अधिकाऱ्यां कडेन आसपाक जाय, जांकां गोंय खबर आसा, कितें केन्ना कितें करपाक जाय पळय तें खबर आसा, त्या ऑफिसरांक काडूनच तुमी खंय तरी भायर मारला, गुड्ड्याक मारला आनी तुमी IAS बसयल्यात हाडून. बरें आसा IAS बसयल्यात. आतां गोंयकारूय IAS आहात गोंयांत 7-8 जाणां आहात, तांकां दिव येता. सो हें जर काम पयलींच जर केल्लें न्हू सरकारान जाल्यार ही परिस्थिती नाशिल्ली. आतां तुमी ते निस्तार रावपा खातीर जे हाडला संजीत रॉड्रिगेसाक, तो आतां खऱ्यांनीच पणजेकारांक तारता की तोय बुडयता पळय पावसान. संजीताचें हांवें इन्स्पेक्शन करतना सामकें फ्रँक एटिट्यूड पळयला. ताचें कामूच तशें आहा. तो खंयच तुका सांगना की आपूण तुका बुडपा पासून वाचयतलो म्हणून, पण तो तुका इतली सांगता की तूं व्हांवन वचपाना. सो एक म्हाका तें बरें दिसता संजीताचें, तो कितें स्पश्ट सांगता. तागेली एकूण जर बॉडी लँग्वेज आनी जर इन्स्पेक्शनाची पद्दत पयली व्हांवन वचपा जायना. पणजीच व्हांवन गेली मांडवी अशी परिस्थिती जावपा जायना. कारण एक संजीतान चार्ज घेवचे पयलीं व्हांवन वता काय कितें आनी कितें उरतलें आनी कितें वतलें हाची शाश्वती दिसनाशिल्ली. सो आतां बुडपाचें पळोवया, व्हांवन वचपाना तुमी, इतल्याचेर तरी संजीत हाडून दवरता अशें म्हाका दिसता. म्हाका इतले टायम सारको सोंपलो म्हजो, इतल्याचेर थांबता.
फक्त जशें पांडुरंग बाबान बरें म्हळें की जी गोंयकार ऑफिसर आसात NEP इम्प्लिमेंट करपा जाय तेन्ना प्रसाद लोलयेकराची याद जाता पणजी सामकी गळ्या कडेन पावतकीर संजिताची याद जाता अशी प्रशासनान करची न्ही जे बरे ऑफिसर आसात तांकां म्हत्वाच्या ठिकाणाचेर कामाक लावचें एकाच कारणा खातीर कारण तांकां गोंय खबर आसा आमची शारां खबर आसात आमचे गांव खबर आसात आमचे लोक खबर आसात तांकां खबर आसा ताणें जर खबर आशिल्ल्यो गजाली केल्यो थंय सदांच सगळ्याक कमी त्रास जाता